बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे असो. प्रितीच्या भावा आयज साध्या काळाचो 7वा आयतार आणि तो पवित्र बाळपणा भेटलेलो दीस म्हूण आमी पाळटा. ह्या सेवा धर्माचो विशय तुमी सुर्गेच्या बापाची भुरगीं म्हूण आमकां उगडास करता. जेजून आमची सोडून करूंक आमकां सुर्गेच्या बापाची भुरगीं केल्या. आमकां फावो जाल्ले हे व्हडले भाग बरे भाशेन सांबाळून आनी दुस्मानाचो मोग करूंक गरजेचें म्हूण जेजू शिकयता. ही ताची शिकवण चालीक घालून आमी सुर्गेच्या बापाची सफळ भुरगीं जावन त्या मिसाच्या बलिदानान मागून संतोशान त्या मिसान वांटो घेवया. आनी आयज केले भाशेन पवित्र बाळपणाक भेटलेलो दीस आमी समोर उरता. होली चायल्डहूड डे सगळ्या भुरग्यां खातीर मागुया मदीं करून भुरगेपण ताचें बरे भाशेन ताणें सारूंक बरे भाशेन ताणें जिवंक. कित्याक आयज काल भुरग्यांचे जायते अत्याचार केल्ले आमी पळयता. तर आमच्या भुरग्यांक सुरक्षा मेळूंक आनी आमच्या भुरग्यांनी आपलें भुरगेपण बरे भाशेन सारूंक तांकां फावो तो आदार आनी आमचो तेंको आमी दिवया. जायते फावट भुरग्यां सवें आमी बरे भाशेन वागूंक ना देखून बोगसणे मागुया. सोम्या, तूं आमचो सर्वेस्वर पवित्र आमकां पवित्र जावंक आपयता. पूण जायते फावटी एकामेकाचो राग धरून दयस करून आमी पातकान जियेल्या ओ पवित्र जाल्या. आमकां भोगोस बापा सोम्या काकूत कर. क्रिस्ता, तूं देवा बाबाचो पूत आमच्या दुस्मानाचो मोग करूं आनी पिड्यापी दितोल्या पासत मागणी करूं देवा बापाची भुरगीं जावन तूं आमकां शिकयताय. पूण तुज्या उतराची आमी बेपरवा केल्या. आमकां भोगोस क्रिस्ता काकूत कर. सोम्या, तूं आमचे सवे वस्ती करताय. पूण जायते फावटी हें आमी विसरल्या आनी वायट संवयांक लागून आमचें जिवीत आमी निसंतान पावयलां. आमकां भोगोस सोम्या काकूत कर. सोर्पवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Oh
आमचे मीस पेटयला जॉय सिकेरा हाच्या इतिहासा खातीर मागुया. तशेंच आयज वाडदीस समोर वता मल्ली डिसूजा ताच्या भलायके खातीर मागुया. सोर पोदमेदार देवा आमच्या बापा, तुजी जाणवाय आनी तुजो मोग नियाळून तुजी कुशी आमी जाणो जावंक पावूं. हे पोय उतरांनी तशेंच खोरल्यांनी तुका मागता तेंच करूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरोल्यो तुजे सोम्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी रासवण चलयताय सासणाच्या सासणान. आमेन. लेवी शास्त्राच्या पुस्तकां वेले वाचप. सुरेस्पोर उलोवन मोइसेसाक सांगले, इस्रायलाचे सगळे पोचेक सांग, तुमी पवित्र जाया, कारण हांव सुरेस्पोर तुमचो देव पवित्र. तुज्या काळजान तुज्या भावा भयणीचो द्वेष धरूं नाका, पूण तुज्या पेल्याक तूं शिरकाय, ना तर ताचे पासत तूं तुजेर पातो घेतलोय. तुज्याच खाशा लोकांच्या भुरग्यांचो सोद घेवं नाका, न्हय म्हूण ताचो राग धरूं नाका, पूण तूं म्हजो मोग करताय तसोच तुज्या पेल्याचो कर. हांव तो सुरेस्पोर. देवाचें उतर हें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो सुरेस्पोर सगळोच कोनबालाय आनी मायेमो. सगळीं म्हणया, सुरेस्पोर सगळोच कोनबालाय आनी मायेमो. आत्म्या म्हज्या सुरेस्पोराची वाखाणणी कर. सगळ्या मनान, काळजान आनी सोबतेन ताच्या पवित्र नांवाची वाखाणणी कर. आत्म्या म्हज्या सुरेस्पोराची वाखाणणी कर आनी ताचे उपकार कधीच विसरूं नाका. जबाब, सुरेस्पोर सगळोच कोनबालाय आनी मायेमो. तोच सगळे तुजे अपमान बक्षिता, सगळ्या वायटाक वागोड दिता. तो तुजे जिवीत कोणांतले निबारता, तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी कोनबालायेचो मुकुट घालता. जबाब, सुरेस्पोर सगळोच कोनबालाय आनी मायेमो. सुरेस्पोर कोनबालो आनी मायेमोगाचो, ताचो राग सोड करून पेटोना. ताचे कालीस काकलुतीचो थेवो, ताचो क्रोध सदां उरता तसो न्हय. तो सदांकाळ राग धरून रावचो ना. आमच्या पातकांक फावो त्या मापान तो कास लायना. आमच्या गुन्यांवांचो फावो ते फारीकपण मागिना. जबाब, सुरेस्पोर सगळोच कोनबालाय आनी मायेमो. उदेत आनी ओस्तोन जितल्यो एकामेकाक पयस पयस आसा तितली पयस तो आमची पातकां काडून उडयता. जसो बापूय आपल्या भुरग्यांक कोनबालायन वागयता तसोच सुरेस्पोर आपली भोगती करतल्यांची दया धरता. जबाब, सुरेस्पोर सगळोच कोनबालाय आनी मायेमो. भाग्यवंत पावलो कुरीतकारान बरयलेले पयले चिटी वेलें वाचप. भाव भयणांनो, तुमी देवाचें मंदीर आनी देवाचो आत्मो तुमचे सगळे वस्ती करता म्हूण तुमकां खबर ना. जर 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 कोणूय देवाच्या मंदिराची निसंतण करीत तो देव ताचो नाश करतलो. कित्याक देवाचें मंदीर पवित्र आनी तुमी हें मंदीर. कोणेन आपणाकूच खोसून घेवन न्हय, तुमी भितरलो कोणूय ह्या संवसारांतल्यान नेमा प्रमाणे आपूण एक जाणार मनीस
म्हूण सोदमूत ताणें खरेंच जाणार जावन पिसो जावचे पडटलो, कारण देवा मुखार हे संवसाराची जाणवाय एक पिशापण. कित्याक अशें बरयलेलें आसा, तो जानवरांक तांचे नादबुजीन दवरता आनी दुसरे कडेन जाणार मनशांची चिंतना कोलकी म्हूण सोरेस्व जाणो. म्हणटूच मनशा बेशी कोणूच बोडाय दाखय न्हय. खरें म्हणल्यार सगलें तुमचें. पावलो, आपोलो आनी केफास संवसाराक जिवीत आनी मोन, आतांचो आनी फुडल्या काळ हें सगलें तुमचेंच. पूण तुमी क्रिस्ताची आनी क्रिस्त देवाचो. देवाचें उतर हें उदाराक उबे राव. जो कोण देवाच्या उतराक पालो दिता, असल्या मनशा सोबे खरें देवाचो मोग सापून जाता. Sorbeți por तुमचे सवे आसूं. माथेवा परमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिष्यांक म्हणलें, अशें म्हणलेलें तुमी आयकलां, दोळ्याक दोळो, दांताक दांत. पूण हांव तुमकां सांगतां, तुका वायट करतल्यांक तूं आडाय नाका. कोण तुज्या उजव्या पोल्यार मारीत जाल्यार दुसरोय पोलो ताका दाखय. कोण तुजें आंकावलें व्हरून न्याय सोबीत विवाद करीत जाल्यार ताका तुजो जुबोय दी. आनी कोण तुका एक कोस चलोवंक बोड करीत जाल्यार 2 कोस ताचे सांगातीक चल. तुजे कडेन मागीत ताका दी. तुजे लागीं उश्णें मागून घेवंक सोदता ताका फाट करूं नाका. तुज्या पेल्याचो मोग करतलोय आनी तुज्या दुस्मानाचो दुयेस दवरतलोय, अशें आदीं सांगलोलें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगतां, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात आनी तुमकां पिडापीड दितल्या पासत मागात. एकोणी तुमी तुमच्या सगळींच्या बापाची भुरगीं जातल्यात, कित्याक तो आपलो सुर्या वायट तशेंच बऱ्या मनशांचेर उदेसो करता आनी आपलो पावस प्रमाणीत तशेंच फोडकिऱ्या मनशांचेर घालता. तुमचो मोग करतल्याचोच तुमी मोग करशात जाल्यार तुमकां कसली मुजरी फावो? 2 वळसुदारूय तशेंच करतात की ना? आनी तुमच्या भाव भयणाकूच तुमी सालाम करशात जाल्यार दुसऱ्या परस चड तुमी कितें करतात? ओन पावाडटी लेगून करतात की ना? म्हणटच जसो तुमचो सर्गेचो बाप सुपूर्ण, तशीच तुमी सुपूर्ण जावंक जाय. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. प्रितेच्या भावा भयणीनो, कोंकणींतल्यान म्हणणी आसा, पांय तसो पूत. समार फावटी
घोडां आयिल्ली आमी पळयता. पावसाचे दीस लागीं पावल्यात देखून मिगेल आपली शेतां निवळ करूंक भायर सरलो. शाळेंत सुटी आसलेल्या वेतना ताणें आपल्या 4-5 वर्सांच्या पुताकूय व्हेलो आनी शेताच्या बांदार माडाची सावळेक ताका बसोवन तो आपलें काम करूंक लागलो. कांय वेळान बापा आपल्या शेतान खणटा तें पळोवन होय भुरगो आपुणूय ताचे सांगाता काम करूंक लागलो. कित्याक जायते फावट आमी जेन्ना काम करता तेन्ना दुसरो काम करता तो पळोवन आमी ताच्या वावराक कामाक हात घालता. तशेंच भुरग्यां लागीं तर आमी विचारले जायते फावट तुमी कोण जातल्यात काय म्हूण फुडाराक आनी भुरगीं जायते फावट आपल्या आवय बापाय सारकी जातली म्हणटा. बोय जातली, इंजिनियर जातली, शिक्षक जातली, थारवटी जातली, खेळगडी जातली, कलाकार जातली आनी आदी असो जापाक दिल्लो आमी पळयता. हो आपल्या बापायचे बिझनस आपूण फुडें व्हरतलो अशें पूत ह्या आपल्या बापाचो वावर धंदो फुडें व्हरता. प्रितीच्या भावा भयणीनो, अशेंच कितें आयचो सेवादोर आमकां सगल्यांक आपयता. देवा सारकी आमी जावं. देखून आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां लेवितिकूस ह्या पुस्तकान कोण भाशेन आमची वागणूक जावंक जाय ती आमच्या दोळ्या मुखार दवरल्या. आनी वागणूक म्हटल्यार दुसऱ्या सवे दयाळ मोगाळ जावंक जाय. देखून तुमचो सर्गीचो बाप पवित्र तशेंच तुमी पवित्र जायात अशें आयच्या पयल्या वाचपान हो नारो आमच्या दोळ्या मुखार दवरल्या. आमचो बापा सारकी आमी पवित्र जावंक जाय. हें जावन आसा आमचे जोडेकाचे क्रिस्ती आपोवणे पवित्र जावंक आमकां आपयल्या. बापाची भुरगीं कशीं आमी चलूंक जाय, जिवूंक जाय. तर आमी जशें आयच्या पयल्या वाचपान आमकां सुरवातेक सांगलां आनी हो विशय विचून काडला, तुमी सर्गीच्या बापाची भुरगीं. देखून बापा सारकी आमी जावंक जाय. तरेच पयलें वाचप आमकां एके भाशेन उगडास करता की आमी सर्गीच्या बापाची भुरगीं पवित्र जावंक जाय, मोगान आमी जिवंक जाय, आमची वागणूक देवा सारकी जावंक जाय. हेंच आयच्या पयल्या वाचपान हो संदेश आमकां दिल्लो आसा. आनी पवित्र जावप म्हटल्यार मोगान नितीन स्वतान आमी जिवंक जाय. मोग नीत आमी सांबाळूंक जाय. जंय मोग आसा थंय नीत आसा. देखून असली आमची वागणूक जावंक जाय, मोगाची आनी नितीची. तर असलेच वागणुकेन एकामेका सवे वागूंक आमकां आपयल्या. आनी हाच्या शुभ वर्तमानानूय तेंच आमकां परतून तसलोच संदेश आमकां दिता. कोण भाशेन म्हणटा बी परफेक्ट एज युअर हेवनली फादर इज परफेक्ट. सुपूर्ण जावंक आमकां आपयल्या. बापा सारकी सुपूर्ण जावप म्हटल्यार देवाची सुपूर्ण भुरगीं कशीं आमी जिवूंक आनी चलूंक आनी वागूंक. तर असलेच मोल आमचे जिवितान आमी आपणावूंक आयचे शुभ वर्तमान आमकां उगडास करता. आनी हें आमी करतले जाल्यार पवित्रतायेन आमी जियेतले जाल्यार गरज आसा भोगसूंक एकामेकाक, सोंसूंक एकामेकाक. जशें पळय आयच्या शुभ वर्तमानान कांय उदाहरणां आमच्या दोळ्या मुखार दवरल्यात.
आदी सांगलेले असले दोळ्याक दोळो दांताक दांत पूण आतां जेजू शिकोवण दिता ती वेगळी न्हय बोथनां घेवपाची पूण एका पोल्यार मारल्यार दुसरो पोलो दाखय तुका त्रास दिता आनी ताच्या बरोबर आनी एक कोस कोर चल तुका जाय ते त्रास दिता ताचे खातीर माग आनी हे भाशेन मोगाची वागणूक आमी एकामेका सोये दाखोवंक आमकां उस्कायता आनी हेच तें पवित्रपण म्हटल्यार दुस्मानाक पर्यंत बोगसणें दिवंक बोगसूंक ह्याची शिकवण्याच्या शुभ वर्तमानान आमकां दिल्ले आमी पळयता सोंपें न्हय पूण सुपूर्ण जावंक देवाची भुरगीं सुपूर्ण कशी चलूंक आनी जिवंक गरजेचें देखून आयच्या शुभ वर्तमानान हो संदेश आमकां दिल्लो आसा स्वर्गीचो बाप सुपूर्ण तशेंच तुमी सुपूर्ण जायात आनी आयच्या दुसऱ्या वाचपान कांय बरे भाशेन आमकां बागेवन पावलो कोरिंथकारांक बरोवन म्हणटा तुमी देवाचे मंदीर देवाचो आत्मो तुमचे सगळे जियेता म्हूण उगडास करता देखून एकामेका सगळे मोगान आनी मानान आमी लेखूंक जाय हो संदेश आमकां आयच्या दुसऱ्या वाचपांतल्यान मेळटा एकामेका सगळे मोग आनी एकामेका सगळे मान दाखोवंक आमकां आपयल्या आनी हे तरेन आमी झाडवायेन चलतल्यो झाडवायेन जियेतल्यो आनी हे भाशेन आमी एकामेका सगळे मोगान आनी मानान जिवन देवाचे मंदिरां कशी आमी जिवंक पावतल्या हेच पवित्रपण आमच्याच जिवितान आमी अनुभवूंक पावतल्या धर्तुलेच्या भावा भयणीनो आयज कितें भाशेन भुरग्यां खातीर बालपणा खातीर भेटलो आयतार आमी समोर उरता आसतना आयज काल आमी पळयता कितले अत्याचार ह्या भुरग्या बाळाचेर केल्ले आमी पळयता कांय दीस फाटीं पेपरार पर्यंत आयले कोणे एका भुरग्याक आपल्या विकले म्हूण पयशांक जेन्ना तरेचे अत्याचार भुरग्यांचेर केल्ले आमी पळयता भुरग्यांक किडनॅप केल्ली भुरग्यांक रेप केल्ली भुरग्यांक कोणाक काम दिल्लें भुरगेपण ताचें हे भाशेन भुरगेपण जिवंक जाय आसलें तें ताचें भारादीक केल्लें आमी पळयता देखून जो आयतार कितें भाशेन आमकां उगडास करता भुरग्यां सगळे मोग भुरग्यां सगळे मान भुरग्यां सगळे देवाचें आसनें भुरग्यां सगळे ओली करून आयज आमी ती देवाची भुरगीं देवाची मंदिरां म्हूण ताचे सगळे मान मोग आनी हुस्को दाखयतली जावंक आमकां उस्कायता तरेच करून आमकां ह्या मिसाचे बलिदानांतल्यान जणेकल्याक करपा मागुया अदीक करून जायते मनीस ह्या असल्या भुरग्यां सगळे दारून खोर्न्यो आदारतात ताची मनां उसवणाय ताणें पवित्रपण ताचे सगळे ओळखूंक आनी मोगान आनी मानान ताका लेगूंक आनी वागूंक शिकय म्हूण आयच्या सेवा धर्मांतल्यान मागता आसतना आमी भुरग्यां सगळे अदीक मोग अदीक मान अदीक हुस्को दाखोवया उबी रावया आनी आमचो पावाड तेकाच देवा सगळे आमी जिवो करुया सत माता देवा सत पवित्रार बापा सत आनी पृथ्वीच्या रोसनारा आनी जेजू क्रिस्ता तेचे एकल्या सुताक आमच्या सुमया तो पवित्र आत्मे वरवीं वरवीं समोलो आत्मार वयताय चललो पोचतात काल आनी गोस सोसले ताका कुस्ताल चडलो तो मेलो आनी ताका निधी पिलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा वयल्यातलो जिवंत जालो स्वर्गाक चडलो स्वर्ग पवित्र देव बाबाच्या उजव्याक बसला दुयेंतांची आनी वेदनाची
सुमी करूं येतो सब माता पवित्र आज्ञा कातोलिक पवित्र सोबीत भक्ताचे एकठाण पातकाचे भोगसणे कुडीचे जीवन कोण शास्त्राचे जीवित आमेन. आमच्या दुस्मनाचो मोग करून पिडापीड दितल्या पासत मागून आमचे सगळे जबरदस्ती करतल्यांक विनोदपणान बोगसून बापाची सुपूर्ण भुरगीं जावन जेजून आमकां आपयल्या. तुमी आमच्या प्रयत्नान त्या जेजूच्या नांवान आमकां मोजत कर म्हूण आमचे मागणी बापाक उबारुया. फ्रांसीस आमच्या बागेंत बाबा बिस्मानी आनी कोवीड सोबेच्या वेळांनी आपल्या धर्मीक शिकयलेल्या मावाचीचे कोवीड सोबा तयार करून तांकां कोवीड आत्म्याचे प्रेरण आनी शक्ती बापा लागीं मागुया. आमच्या राजकारण्यांनी आपस्वार्थ्याक आनी आशेक लागून पक्ष आनी पयशे मध्ये दुयेंसाचे सूड घेवपाचे विकालपण पयसावन सगल्यांचे एकवटा आनी बरे दुर्गटी पासत ताणें वावरांक बापा लागीं मागुया. आयज जेन्ना कोवीड बालपणाक भेटयलो दीस आनी पालता तेन्ना आमच्या कुटुंबान वाडटल्या भुरग्यांची आमी जतनाय निगा घेवन आनी तेच बरी खेरीत भाशेन संवसारभर कश्टतल्या भुरग्यांचो हुस्को धरून ताच्या गरजांक उदारपण फूल आपली सगल्यांनी दिल्या पुरो म्हणून बापा लागीं मागुया. दुस्मनाचो मोग आनी पिडापीड दितल्या पासत मागणें करप ही पवित्रपणाची सोडून आनी आमी बापाची भुरगीं जावपाची वाट म्हूण जेजू आमकां शिकयला. तर आमी फाटल्यान वेतले दाखयल्या वाट्यान सगळीं चलया पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. पवित्र बापा, आमी तुजी भुरगीं तुजे भाशेन पवित्र आनी सुपूर्ण जावंक कोतरेकता. ह्या आमच्या प्रयत्नान तुजें बोड आमकां लाबय आनी सुफळाय आमकां फावो कर. ह्या आमी मागता त्याच क्रिस्ताक आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. C8. Dai
Pagkakamagulino'y mo siya nitong siya kulitan. Son pumila tema bapak mata to slay sa mulmaga. Sorvespora tuka pamoto man दिवच्या एक पवित्र रीतीन आम्ही वांटो घेता तुझ्या नावाचे मोहिमेक जेजूच्या कुडी रोगताचे बलिदान आम्ही तुका भेटोवंक खायल्या ताचे वरवीं सासणाचे सूख आमकां लाबोय हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी सर्वेस्पोर तुमचे सोम्या सूख आमची काळजां वारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्पराक पवित्र बापा सोर पवित्रांनी सासणाच्या देवा सोर काळ्यांनी सोर थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या जल्माक दिलो आमकां ताणें जोर नवो जिवीत नवें आपल्या कोस्ता मोरना वरवीं सोडयले आमकां पातकांतली आपल्या पुनर्जीवणपणान जिखले आमा समेस्तां जिवीत सासणांचे आपले मोहिमेमोन स्वर्गा प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सोर्गींची देखून आतां देवता आनी भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून
इनेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोस करून सोसूंक वेच्या आदी ताणी उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची ते स्पोरी जेवण जातोच ताणी काल्स घेतली तुका नव्यान तीन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी आतले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी सासली कोराचे रगत पाखाचे बोगसणे मेळच्या तुमचे पासो आनी समेस्त म्हज्या पासो ते वारोतले हे म्हज्या उगडासाक करात Pavartaco kun porgotuja. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शोधतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्यान एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराके प्रितमेचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा Belinda Ferramच्या गोडी बापानी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगात वाडोय उदरजीवनपणाचो परमासो धरून मेळ्यात त्या आमच्या बाबागणाची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेळ्ळ्या समेस्तांक तुजे पणसणीत मुखामोड पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिचो पोती भाग्यवंत जुजे भाग्यवंत दूतांनी सोरखाणी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटोवली ताच्या सांगाता तुजी महिमा आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्ववेदार बापा सर्वोन्नत आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा आमी देवाची भुरगीं आनी देवाची भुरगीं कशी सुपन्न जावंक देवा सारकी आमकां पयल्यार पवित्र जावंक सुपन्न जावंक म्हणल्यार मोगान जियोवंक नितीन जियोवंक आनी खेरीत भाशेन दुस्मानाय सोबेक आमी मोग दाखोवंक तरेच करून बापाचो आदार मागण्यांतल्यान आमकां मागुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज सांगता येवं तुजी कशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो त्रास जाता आनी आमी आमचे इश्टकारांक बक्षिता तशी आमची मागणां बस
아니 아까 달에 본두나카 루알탄 데앙카니와 서비스코라 서바이탄 데앙카니와 너야 코로나 치비탄 서사양카니 소기차 수가 카레업차 설골따라 제주 크리스타 젤레앙 카미 버마샤 너트렉타우 도랑카 투제우다 카쿠디 설바칸리 술도이 아니 설바칸탄리 와타이 Sumya Jesu Krista tume tuja tor tutam mulle tumka shanti dovotam moji shanti tumka nitam amcha bhaktache noi porteje povitra sovecha pavartache Krista ani tuje kushe parmane tika shanti di ani tustika ekota samar zoche tanira svort solitai sasna sasna सोम्याची शांती सदाकाल तुमचे सोम्यासूं एकामेकाक मोगान शांती दियात जेजो म्हणटा तुम्ही मोग करतेऱ्याचो मोग केलो जाल्यार हातूंत कसलो आदाव आसा दोन वत्सदारूय तशेंच करता पातकी मनशां तशींच करता पूण तूं क्रिस्तांव म्हूण दाखोवपाक अदीक मोगान वागूंक आमकां जेजुआच्या दिसा वयता अदीक करून दुस्मानाकूय भोगसूंक दुस्मानाचोय मोग करूं ह्या दिसाच्या जेवणांत वांटो घेवंक आयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी खंयच्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली D9.
देवाक दिवसूया घालुया कितें भाशेन भुरग्यां खातीर मागुया. देवान आमकां भुरगीं दिल्लीं आसात. ह्या भुरग्यां सवें आमचो मोग, आमचो हुस्को, आमची सुरक्षा आमी दाखोवं आनी आमच्या भुरग्यांक बरे भाशेन राखूंक सांबाळून भार घेवया. प्रार्थुया. विस्वासी देवा आमच्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताचें जेवण आमकां वाडून स्वर्गीचें सूख तूं आमकां बासायताय. ही तुजी बासावणी बेगीन शांती पावय म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं बसुया. आयच्या मिसाची मांडवण आनी तयारी केल्या पागीवन दोमिंगाचो समुदाय ताका आमची शाबासकी आनी दिनमास सोदी करून वाजयल्यात, गायन केलात आनी मांडवण करूंक मागुल्ल्यात तांकां. मिसातोच कॉन्फ्रारिया जनरल बॉडी मिटींग आसतली आनी हे भाशेन जनरल बॉडी मिटिंगान डिस्कस करूंक आनी एप्रूव करूंक ऑर्डिनरी बजेट financial year 2023-2024 to discuss the arrangements to be made for Santos Passos and Good Friday. Any other matter with the permission of the chair. 11 वाजता पवित्र स्नान, सांजे 5 वाजता मीस इंग्लिशीन. सोमारा दीस सकाळी मीस 7:30. मंगळारा दीस सकाळी मीस ना, सांजे 5:30 वाजता मीस. आनी मीस जाल्या उपरांत विनोदीचे मागणी आसा, इंटरसेसरी प्रेयर. स्वान माग घेवंक, वांटो घेवंक वावरुया, येवया. इंटरसेसरी प्रेयर म्हणटा ते न्हूच कॅरिस्मॅटीक ग्रुपाचेच, पूण सगळ्यांक ते सगळ्यांनी भाग घेवंक, वांटो घेवंक येवंक मागता. बुधवार दीस एश वेलिस्डे, गोबराचो बुधवार, प्राचीन काळ सुरू जाता. सकाळी मीस जातले, ताचेर गोबो लायतले सकाळी 7 वाजता, 7:30 न्हय 7 वाजता. कित्याक काम आसा, वावर आसा, लोक कामाक वेतलो, देखून मीस बेगीन दवरला 7. ब्रेस्तारा दीस 7:30 मीस. सांजे 5 वाजता लग्नाचो रुप्या उत्सव, डिलेक्टा पिंटो आनी विलियम पिंटो हांचो. 24 तारखेर शुक्रारा दीस सकाळी मीस ना, सांजे कुर्साची वाट 5:30 वाजता आनी उपरांत मीस जातले. सोनवारा दीस 7:30 मीस आनी साल. सांजे 5 वाजता ऑल्टर सर्वस आची चोलां. प्राचीन काळाचो येता तो आयतार, पयलो आयतार. Day of Diocesan Walking Pilgrimage. आमी वर्साच्या वर्सांनी पिल्ग्रिमेज करता. पयल्या आयतारा सकाळी फुडें उठून चलून आमी वेतांव सांकवाड ती पिल्ग्रिमेज आसतली. सकाळी मीस आसा उरना, 200 उरना. कित्याक लोक पिल्ग्रिमेजीक वेता जाल्यार हिंगा मिसाक आसतलो उरना, पूण तरी मीस दवरला 7:30. मांडवळ करून बागेवन रॉकीचो समुदाय. सांजे मीस इगर्जेन 5 वाजता. फाटल्या आयताराचें कलेक्शन सगळें मेळून 13,505 रुपया. तशेंच आयज उडास कोत्ता ऑर्डिनरी ग्राम सभा मिटींग आसा पंचायती, विलेज पंचायत, घर बेती युनिट, बार्देस गोवा 10 वाजता. ताचो अजेंडा to read and confirm the proceedings of the previous meeting of Gram Sabha held on 13th November 2022.
to improve beneficiaries under government schemes, if any, to place an improved budget estimated for the year 2023 to 2024, to discuss on proposals, suggestions from Gram Sabha members on development works, to discuss on the proposals, suggestions received from Gram Sabha members before the due date, if any. समजानी ग्राम सभेन वांटो घेवंक मागता. तशेंच ग्राम सभेन पळोवंक लायला public notice. All the residents, taxpayers of this village panchayat Reis Magos, whose houses, premises, business established, shops, etc. registered in this village panchayat records are hereby informed to pay their outstanding taxes as well as current year demand of taxes, fees such as house tax, professional tax, garbage tax, signboard tax and other levy taxes. The payment of taxes and fees shall be paid by cash, check or demand draft in the village panchayat office during office working hours. The taxpayers shall strictly follow norms of social distancing. सेक्रेटरीनी पंचायतीची नोटीस धाडल्या सगळ्या लोकांक आपले टॅक्स फारीक करून. तशेंच आनी पब्लीक नोटीस घातलेली आसा. All the waste, garbage generators and general public are hereby informed that throwing of non-biodegradable waste in public places, drains and sewage and water bodies is prohibited. Also, burning of non-biodegradable is prohibited under the law and is an offence against the Environment Act 1986 and Solid Waste Management Rules 2016 and also as per the Goa Non-Biodegradable Garbage Control Act 1996, Rules 1997 and amendments. कितें भाशेन आमकां पंचायत मागूंक लायता जण एकल्यान आपल्याची गार्बेज बरे भाशेन सांबाळची, हांगा थंय उडोवची न्हय. जायते फावट थोडे नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज म्हणटा ती मिसोड जायना जमनी. ती तशीच उरता. प्लास्टीक, शिरिंगां वो टॅबलेटीची कसली कसली गार्बेज आसता थोडी फावट ती डिसॉल्व जायना जमनी. ताका म्हणटा आमी नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज. हांगा थंय मोरी उडय नाकात, सांबाळून दवरची आनी व्हरोंक येता तेन्ना ताचे लागीं ती दिवची. ती सेपरेट व्हरता. तशें वेस्ट, प्लास्टीक, पेपर सगळें बरोबर सेपरेट व्हरता, सेपरेट दवरून दिवची म्हूण मागता. तशेंच आमचे थोडे पॅरिशनर लागीं कडेन पोन्ने कपडे आसात. कोणूय तो ते दिवंक सोदतात आपल्या घरा लागीं पोन्ने वस्तू आसा, पोन्ने कपडे आसा, ते आमच्या पॅरीश सेंटरान हाडून दिवचे म्हणून मागता. आनी हे पॅरीश सेंटरान दिल्या उपरांत 26 फेब्रुवारी संडे ते कोण व्हरोंक येतो पॅरीश सेंटरान. तर मागता कोणा लागीं आसा कितें दिवपाचें पोन्ने वस्तू बिस्तू कितें रोप कपडे बी हाडून दिवचे म्हूण आजच्या कोडीत करूंक मागला. कोण घेवपाक आसतलो तो थिंगा पूण दिवंक मागल्या. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे समे आसूं. सर्वोपकार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून या क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे